झेडपी जी जाल्या न्हू तातूंतल्यान एक गजाल क्लियर जाल्या की आम आदमी पार्टीचे हांकां व्हडलोसो फरक पडना. हेंच्यान ह्या तूं म्हणटा ते 1+1+1च जाल्यार पुरो, तीग जाण जाल्यार पुरो. गोवा फॉरवर्ड, RJP आनी काँग्रेस ह्या तिगांचो परफॉर्मन्स जो आसा जी फाटले 2 झेडपी पळयल्यो, अशें झेडपीचे इलेक्शनूय केन्ना कोणी इतले एनालायज हे करून म्हणजे अशें कोणी इतके सिरियसली घेवंक नाशिल्ले. ह्या इलेक्शनान म्हाका दिसता सगळ्यांक धडो दिला आनी ह्या ऑपोजिशनाकय धडो दिलो. सो आम आदमी पार्टीक जो धडो मेळ्ळा हितून 22 कॅन्डिडेट दवरून तो सामको 5व्या 6व्या नंबराचेर पावल्लो आसा. 42 कॅन्डिडेट दवरून तो 5व्या 6व्या नंबराचेर पावल्लो आसा. तेंचें अस्तित्व व्हडलेशें दिसोंक ना आनी म्हाका दिसता की ते हांगा हो तांकां एक हे मेळ्ळो आसा, संकेत मेळ्ळो आसा की तुमी 27 तेंचे व्हडलेशें चलपाचें ना. पूण ह्यो 3 पार्टी ज्यो आसा न्हू म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचो परफॉर्मन्स तुवें जर पळयलो फक्त 9 कॅन्डिडेट दिवन 30,000 मतां तेणी काडल्या आनी एक कॅन्डिडेट जिखून हाडलो. एक 2 कॅन्डिडेट ल्हानशा फरकान गेले. तिसरे कडेन मातशें दुसऱ्या नंबराचेर उरला मया खंय तरी. सो पूण आनी RJP जर पळयलो की 30 जागी कितले तरी दिला तेणी आनी जी मतां काडलेली आसा म्हणजे पॉलिटिकल वोट शेअर ऑलमोस्ट मेंटेन केला सामको. आनी काँग्रेसूनय बरी काडलेली आसा मतां. 1,31,000 मतां म्हळ्यार फकारान ती. सो म्हाका दिसता हे इलेक्शनान हेंकां दाखोवन दिलेलें आसा की आम आदमी पार्टीची हेंकां गरज ना. हे तीग जाण जर एके कडेन रावतात न्ही जाल्यार जर हेंकां जाय जाल्यार तूं म्हणटा अशें जर हे जमचें ना बी म्हणून जाल्यार हांकां सत्य भायरच रावचें पडटलें. सत्यान येतले जाल्यार हे लोक हेजे कडेन येवपाक जाय.